17 तारखेर दनपारां आमकां रिपोर्ट आयलो इन्फॉर्म आयलो की ताई लेबरांनी झगडी जाल्ली आसा 12 तारखेर आनी ताका दिसता सस्पेक्टाक दिसता अशें म्हणून ती लूज सॉयल मेळ्ळी म्हणून ताणें आमकां रिपोर्ट केलो. लूज सॉयल मेळटकीर आमी फॉरेन्सीक टीम आपयली. डॉक्टर पन्नागा आपयलो, डिवायएसपी आयलो, मागीर डॉग स्क्वॉड आयले, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आयले. सगळे येवन आमी रिट्रिवल पंचनामा केलो. रिट्रिवल पंचनामा करता आसतना आमकां डेड बॉडी मेळ्ळी. डेड बॉडी मेळटकीर आमी पुलीस स्टेशनार येवन कंप्लेन रजिस्टर केली. वार्का अननोन पर्सनाचेर चार पर्सनाचेर. आनी तातूंतले आमी काल 2 धरले आमी राती आनी 2 विथ लार्ज मेळटले शुगर आतां. आनी रातचे डिवायएसपी जालो आमच्या वांगडा, LIB टीम आमचे PSI सगळ्यांनी मेळ्ळो आमकां. राय शांतीमळ ते मेळ्ळे आमकां विथ ट्रॅकिंग इन्फॉर्मंटाचें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. इन्फॉर्मेशन आमी धरलें आनी अरेस्ट केला. ताका काल आमी कोर्टान प्रोड्यूस केलें आनी ताका 7 दीस रिमांड घेतलो. आनी तांची नांवां एकटें नांव प्रदीप खोरो आनी दुसऱ्याचें नांव सफर खान. ते दोनूय रेजिडेंट ऑफ झारखंड आनी मेला तो रेजिडेंट ऑफ आसाम. मेलाचें नांव साम्युएल सोरेन. आनी दोग जाणां आनी दोन आसा तांची नांवां डिस्क्लोज केलो ना आमी. तांकां धरपाक आमची टीम झारखंड पावल्ली आसा. आतां तुमचें आतां इन्व्हेस्टिगेशनान कितें कळ्ळां कित्या खातीर जालो तो मर्डर म्हणून? अजून मोटीव क्लियर डिस्क्लोज जावं ना. दुसऱ्या एक्युजान धरलोय मोटी क्लियर जातलो.